Hah? Berapa ya? किती झाले आयज मेजर एक्सिडेंट जाला मातसो दरम्यान हांव तिस्का सेंट्रल हॉस्पिटलान आसा हांगासर जे हेल्थ सेंटरान आयज ही पणजेच्यान हैदराबाद बस वयताली हांगा कितें जालां आतां एज पर द इन्फॉर्मेशन म्हणजे जे पॅसेंजर आहा ते सांगता ड्रायव्हर मातसो अल्कोहोलीक आशिल्लो म्हणून आनी गाडी बरी स्पिडीन आशिल्ली जवळ त्या स्पिडीन ते अमिगुसा कडेन ते क्रॉसींग करता हें करता टर्न आसा तेजेर ते शार्प ओवर स्पीड आसल्या नंतर ती भायर गेल्ली आसा आनी हांगा आतां जवळ तशेंच हांगासर 15 पेशंट हाडलेले आसा आनी पेशंट अशें आसल्यार थोड्यांचे पांय फ्रॅक्चर जाल्ले आसा थोड्याचे म्हणजे खूब कडेन इंजर्ड जाल्ले आसा कितें बस सकयल पडली बस आतां आमी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा कितें बस हितून व्हाळान पडल्या खंय व्हाळान पडल्या ताका आनी कळली ती ओलो बस न्ही म्हणजे जवळ 23 आनी कोणा चड फॅटिलिटी म्हणल्यार कोण फॅटिलिटी बी अजून पर्यंत कांय इन्फॉर्मेशन मेळना पूण प्रेसान उरला म्हणून आयकलो फायर ब्रिगेड आसा थंयसर पूण म्हाका दिसता पूण आतां पळय इंटरस्टेटीज ज्यो बसीस आसा ते सगळ्यांनी म्हाका दिसता हें करपा अल्कोहोलीक टेस्ट करपा जाय कित्याक इंटरस्टेटीची बसी वयता पळय न्ही ते सांजचे वयता आसतना आपलें काम करून वयता ह्या अल्कोहोलीक आसलेले ड्रायव्हर कोण भोवतेक करून 100% जे इंजर्ड जाला पळय न्ही ते सांगता इतली ओवर स्पीड आशिल्ली आनी तीग जाण आशिल्ले ते ड्रायव्हर मातशे ते बरेच आशिल्ले म्हणटा पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जे कोण इंटरस्टेट बस आसात बसीस वयता पळय तेंच्यो अल्कोहोलीक टेस्ट करून तेजी भायर हें करच्यो म्हणून सो सगळे कितले पॅसेंजर आतां हांगासर हाडल्या म्हणटा ते पूण आतां 15-16 जाण कितले हांगासर इंजर्ड 15-16 जाण आसा सध्या तरी हांगा हाडल्या हेल्थ सेंटरान हाडल्या अजुनूय येवपाचें आसा म्हणजे PCR आनी प्लस हे एम्बुलन्स काडपाक लोकल लोकांनी बीन कितें हेल्प केलो काय मोल्या थंय केले खूब जाण लोक आसा थंयसर काडपाक लोकल आनी आमी हांगासर मातशें एक हें करतात म्हणजे पळय जाल्यार भितर हें करतात म्हणजे कोण पांयांक कॅच येयल्ले आसा कोण हें येयल्लें तांकां मातशें हेल्प करता थँक्यू